हो गांवकर वाडो आनी वयर आमचो निमूज गो आहा तो सगळे हांगा बिचोलेन फेमस आहा आनी कोण कोण येवन ते हे करता ही प्रोटेक्टेड एरिया पूण हांगासर कोण तरी हाडून हे वेस्ट खाली करता पूण आमी पळोवंक गेले आनी तांकां धरले तेन्ना पळय जाल्यार टॉयलेटीचे सगळे हे हाडून खाली करता आनी तांकां आमी विचारले डायरेक्ट ते ड्रायव्हराक आनी तांकां हे बाबा कोणी तुमकां खाली करून सांगला तेणी आमकां डायरेक्ट सीपीचें नांव सांगलें आनी आतां 1 म्हयनो जालो हे चालू आहा धरला तेन्ना आमकां कळ्ळें नाल्यार तो हांगा हाडून खाली करीत आसतलो जागा ती सगळी प्रोटेक्टेड सायड आहा सरकारांनी प्रोटेक्टेड म्हणून दवरलेली आसा ही सकयल सगळी वस्ती आसा तांकां जिवाक तेंच्या हानिकारक आसा लोकांनी नगरसेवक आमदार आनी कलेक्टराक लेटरां केल्यात कितेंय केल्यार खंय तांणीच करपाचें आनी हे आतां स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा भाशणां तेच दिता आनी हांगा हाडून घाण खाली करता कंप्लेन आमी लेटरां केल्या कावन्सिलराक केला MLA आनी कलेक्टराक म्युन्सिपाल्टी आहा ती BJPची आहा म्युन्सिपाल्टी आनी सरकारूय गोंयान BJP आहा ते हांव मागता भाई मनोहर पर्रेकारा कडेन हेजेर कितें एक्शन घेवपाची नगराध्यक्ष म्हणटा लोक उलयता ते सारके न्ही सिवेज पणजे खाली करतात टँकरांतलें उदक खाली केलां तेवूय खंय ताच्या प्रॉपर्टीत टॉयलेटीचो म्हणटा दिसाक 100 लोक उपयोग करता आतां त्या लोकांची गैरसोय जावपाक जायना म्हणून ते उदक काडलें आनी उदक काडल्या उपरांत जे आमी टँक वेकेट केल्या उपरांत ती व्हरून खाली पणजे करता हेचेर STP प्लांटाचेर पूण STP प्लांटाचेर जर उदक थंयसर घेयना त्या हेचेर मग ताका लागून स्वता म्हाजेच प्रॉपर्टीन हांवें दुसऱ्याच्या कोणाचे प्रॉपर्टीचें हें सांगूं ना पूण म्हाजेच प्रॉपर्टीन तो टँक व्हरून म्हाजे प्रॉपर्टीन हांवें तें उदक तें सगळें खाली केलें आनी विशय ताच्या उपरांत हें कांय ना म्हणून हो कितें रिमोर्स हें केल्लो आसा की हाडून नायट सॉयल टँकर हाडून थंय खाली करता म्हणून की तेच्या पयलीं 8 दीस आमी तेच टँकांतलो खाली करून STP सगळे आमचे कडेन रसिको आहा ह्यो फक्त क्रिएट केल्ल्यो गोश्टी आसा आनी ताका लागून प्रत्येक बिचोलच्या नागरिकांनी हेचेर म्हणटा तो विस्वास दवरपाचो प्रुडंटा खातीर उदय परब.